1st May between 10:30 to 11 o'clock outside Chopdekar bar, Mangurir, there was a fight outside the bar between two persons. One was Deepak Dalvi and the other one was Azim Sheikh. So in that connection, we had registered cross complaints against each other, and Azim was discharged while Deepak Dalvi was admitted in GMC and he was undergoing treatment. Now, today morning, this Deepak Dalvi, while undergoing treatment, died, and we have been intimated by GMC. In that case, we are going to add section 302. We have already moved a letter to the court for adding section. And as Azim was granted bail by JMFC, we have moved another letter asking for cancellation of his bail and continuing his custody and to conduct a further investigation. Is the motive because of motive, they both were good friends and there was some minor misunderstanding, like whether it is over payment of some money or some other issue. So that needs to be established, but these two things are coming out at the moment. The weapon used for assaulting Deepak has been already attached. घराकडे बसून त्यांच्यानी फोन करून आपवलेलं त्याका ते अजिम शेखान म्हणून अजिम शेखान फोन करून आपवलेलं त्याका आणि बाराकडे अनिल चोपड्याकडे बाराकडे आपवलेलं तर येतात त्यांच्यानी छतीच्या इथे विचारान मेळून ताका बाटले मारले रॉड मारले तकलेचे मारून मर्डर केलं असं आणि ताका आता तो GMC शिफ्ट केलेलं त्याका GMC शिफ्ट केलेल्या साहेबांना केस रजिस्टर केलेली त्याका आता ते सेक्शन दिलं तर आमकां काय खबर नासलेले आणि आता ताका बेलाचे सोडले त्या भुरग्याक आणि आता माझ्या भावाची हे आलेल्या मर्डर म्हणजे डॅथ झालेल्या आता आम्ही कितें करपाक साहेबाक आता साहेब पुलीस कितें करतात ते आमकां ते केस करतले कितें काय करतले आमकां आतां काय खबर आसा आमचो भाव आतां आयजूच सकाळी आला एक्सपायर जालो आता ते तेंचे आतां पुलीस हे कितें ताका अरेस्ट करतलो कितें ना कितें करपाचें साहेब तेणी आतां तेंच्यांनी कांयच करूं ना साहेब तेणी आतां तेणी सेक्शन केलें ताका मल्टिपल इंजरी जाल्ले हाती घाले पोटाक 3-4 हांगा जाले हिंगा जाले तकलेक हेड इंजरी जाले तरी तेंच्यांनी कांय एक्शन सेक्शन कसलो लागलो तो खबर ना आमकां आनी ताका भितर एक दिसान ताका दुसऱ्या दीस सोडलो ताका आतां तो डॉक्टर ताका 48 hours ऑब्जर्वेशन हांवें सांगलेलें आनी तांकां ते बी साहेबा वचून सांगलेलें साहेबा 48 hours ऑपरेशन करपाक ऑब्जेक्शनान दवरला ताका तेंच्यांनी कांय एक्शन घेवना तेंच्यांनी पुलिसांनी कपडे वयतालो न्हू तर रावलो इतक्यान हेणी आजिमान फोन केलो बाबाना गाळी मारपाक यो तुका दाखयता आनी बाबान येयलो बाबा कितें जालें हें जालें करून काडलें आनी आजिमान ताका मारलें मारून ते 4 जाण आसले इनूस कासीम आनी तब्रेज 4 जाणांनी ताका सकयल उडोवन तेणी बॉटल घेतली आनी तोपली आनी हांव पयलें रगत येता हांव गेलो आनी बॉटल फटाफट ताका हातींतून हें काडलो आनी उबारलो इतक्यान हांव चोपडेकर भाईक आपयलो भाई अशें झगडी जाला फटाफट मागीर ताका आमी उबारून चिकले घेवन गेले एक्चुअली झगडी जाले तेन्ना आमी नासले पण सोडपाक झगडीचे आमी आसले थंय मागीर आतां कितें आमकां कळ्ळें की ते एक्सपायर जालो आतां मागीर सब पुलिसांनी हेजेर बरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आनी असले परत झगडी जावपाची बंद जावपाक जाय सांगपाचें हालीं सगळे नासले पण थोडे आसता हांचे एलिमेंट्स आसता ते काम करपाक कितें सोदता